नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। कुडचड्यार शेळवणा स्कुलाच्या भुरग्यांक व्हरपी बसीक ॲक्सिडेंट, 17 भुरगीं जखमी, 4 जाणांक घाली हॉस्पिसियोत। बसीचो ब्रेक फेल जाल्ल्यान परतली, वेळ बरो, जीव साल्वार। मडगांव मार्केटात पावली नव्या 2000 रुपयांची फेक नोट। नोटीची कलर झेरॉक्स काढून खपोवप्यांची टोळी, काचाबूल पसरकार चाळवले। स महिन्या भितर विधानसभेचे अधिवेशन घेवंकूच जाय, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश। ताचेर गोंय सरकाराची भूमिका कितें? हायकोर्टान मागली गोंय सरकाराची जाप, 14 दिसांचो प्राझ। तामिळनाडूची मुख्यमंत्री जावंक सोदपी शशिकलाक धपको, सुप्रीम कोर्टान बेहिशोबी मालमत्तेचे केशीत थारायली दोशी, 4 वर्सां बंदखण, 10 वर्सां वेंचणूक ना, मात सत्ता संघर्ष मिटना। एखादे फिल्मात, न्यूज रिलात वा डॉक्युमेंटरीत राष्ट्रगीत लागल्यार थिएटरांतल्या लोकांनी उबे रावंकूच जाय अशें ना, सुप्रीम कोर्टान केला स्पश्ट, मात इश्यूचेर आर्ग्युमेंट सोंपिल्लो ना। गोंय विद्यापीठात गणिताचो असोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग महापात्रा लैंगिक अत्याचाराची केशीत सस्पेंड, विशाखा समितीचे चौकशेत तथ्य, भुरगे म्हणटात तो प्रोफेसर नाकाच। मुरगांव सड्यार स्कुलांतले ल्हान चलयेचे बलात्काराची केस सीबीआयन केली क्लोज, आरोपी सीबीआयच्या हाताक लागलो ना, सीबीआय म्हणटा तो गोंयां भायलो, गोंयां भायर पळो। आनी शेवटाक पळयात गोंयकार जोडप्यांचो व्हॅलेंटायन डे। उमेदी जोडपी व्हॅलेंटायन डे मुडात जाल्यार भुरग्यांचे फ्लॅश मॉबांनी दिलो सेव्ह गर्ल चायल्ड सामाजीक संदेश। कुडचड्यार शेळवणा स्कुलाची बस परतून 17 भुरग्यांक मार लागलो। गाडयेचो ब्रेक फेल जाल्ल्यान बस परतली, वेळ बरो म्हूण भुरगीं मोठ्या अपघातांतल्यान साल्वार। 4 भुरग्यांक मातसो चडूच मार लागिल्ल्यान हॉस्पिसियोत घालची पडली। कुडचड्या वाठारांतले वेगवेगळ्या स्कुलांच्या भुरग्यांक ती बस स्कुलांतल्यान घरा हाडटाली। There is accident at Hoda and students are will be brought at CSC. So out of 70 students, 4 have got injuries and are referred to hospital. Rest we have managed to treat here. Total how many students? Total 17. 17. Major any major accident? Yes, some 2 students. One child has got shoulder injury. One has got fracture for right forearm. And 2 we are sending for opinion just for accident. 15 are discharged? No, they are kept. Some are discharged. After with minor injuries they have been given treatment and sent home. Only who requires observation we have kept there. ब्रेक येतालो फेल जालो भुरग्यांक सांगलें मागीर सांगलें ब्रेक घेतला वता सायडीक लायता पळय कितली धारा कडेन इतली गेली। मडगांव मार्केटात नव्या 2000 रुपयांची फेक नोट पाविल्ल्यान खवदळ पडला। नोटीची कलर झेरॉक्स काढून खपोवप्यांची टोळी गोंयभर सक्रिय जाला म्हूण दुबाव। 4-5 जाणांची ही टोळी 2000 रुपयांच्या नोटीची झेरॉक्स काढून ती बाजारात वचून वर्रात खपयतात। मडगांवां एके पसरकारान ही फेक नोट वळखली आनी बोवाळ जालो। ओरिजिनल आनी डुप्लिकेट नोटी खंयची ते कांय कळना। 4-5 जाण बाजारांत भुरगीं भोंवता, इतली ह्यो झेरॉक्स मारपाक डुप्लिकेट नोटीचे। आनी आमगेले एक बेकरी तेकल्यान एक आमगेली लेडीज आशिल्ली ताका घातली ही नोट आनी ते गेले। आनी हेजे फुडें मडगांवाक न्ही अख्खे गोंयाक अशी नोटी 4-5 जाण भुरगीं भोंवता नोटी घेवन, तांकां लोकांनी सांबाळपाचें आनी ती नोटी घालून वयता।
आणि त्याची ओरिजिनल नोट अशी आहा ही ओरिजिनल आणि डुप्लिकेट म्हणजे ती नोटीक कांय फरक पडना एक ही जरोस आहा ती आणि ही ओरिजिनल आहा आमची सकला ती ओरिजिनल आणि वयर आहा ती जरोस आसा. स म्हयन्या भितर विधानसभा अधिवेशन घेवंकूच जाय असो सुप्रीम कोर्टाचो आदेश आसा. त्या आदेशाचेर गोंय सरकाराची कितें भूमिका ती 27 फेब्रुवारी मेरेन सांगची म्हूण हायकोर्टान सरकाराक नोटीस काडल्या. गोंय विधानसभेच्या बरखास्तीच्या कोफुसावाची केस मंगळारा हायकोर्टात आयली. सरकाराक जाप दिवंक कोर्टान 14 दिसांचो प्राझ दिला. गोंय विधानसभेच्या फाटल्या अधिवेशनाक फेब्रुवारात 6 म्हयने सोंपता. संविधानाच्या तरतुदी प्रमाण गोंय विधानसभा बरखास्त जावंक जाय वा अधिवेशन आपोवंक जाय म्हूण एक्टिव्हिस्ट आयरिश हायकोर्टान गेल्लो. मंगळारा केस खंडपीठा मुखार आयली. A division bench of the Honorable Bombay High Court at Goa, comprising of His Lordship Justice F.M. Reyes and Justice Nutan Sardesai, have today directed the Goa government to inform the court on February 27th the stand of the government on summoning the session of the Goa Legislative Assembly in view of the Supreme Court judgments which make it mandatory that there cannot be a gap of more than 6 months between the last session and the next session of the Goa Legislative Assembly. I have today pointed out to the Honorable Court that the Law Department in November last year had moved a file for summoning the session. The Law Department again on the 6th of January this year moved a file recommending dissolution of the Goa Legislative Assembly in view of the Supreme Court judgments, but the Honorable Chief Minister has been sitting on those advices given by the Law Department. I have in my petition sought that the court either direct the government to hold that mandatory required session of the Legislative Assembly or to dissolve the Assembly. Now, since the last session of the Goa Legislative Assembly was on the 31st of August last year, the Goa government has to summon a session of the Goa Legislative Assembly by 3rd of March this year. Otherwise, it would be in violation of Article 174 of the Indian Constitution, which makes it mandatory for the government to call a session within 6 months. So this is a mandatory condition as laid down by the Supreme Court in various judgments, that the session of the Goa Legislative Assembly or any assembly has to be called within 6 months. So 14 दिसांनी गोंय सरकारान आपली भूमिका कोर्टात कळयल्या उपरांत केस फुडें वतली. सध्या तरी हे प्रकरण 14 दीस फुडें धुकलिल्ल्यान सरकाराक तितली थाकाय. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार. तामिळनाडूची मुख्यमंत्री जावंक फुडें सरिल्ली अण्णा द्रमुकाची सरचिटणीस शशिकला मुख्यमंत्रींनी आता जेलींत. बेहिशोबी मालमत्तेच्या केशीत सुप्रीम कोर्टान तिका 10 कोटींच्या दंडासयत 4 वर्सांची बंदखण फर्मायल्या. तिका फुडली 10 वर्सां वेंचणूक लडोवंक मेळची ना, तरीकूय तिणें पलानी स्वामीक फुडें काडून सत्ता काबीज करपाचे यत्न सोडिल्ले ना. अॅटर्नी जनरलान राज्यपालाक दोनूय दावेदार गटांचे विस्वासमत तपासपाचो सल्लो दिला. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा उपरांत तामिळनाडूंतली राजकीय चक्रां घुंवली. शशिकलेचो राजकीय फुडारी घुंवलो, मात तेणें सत्तेची सुत्रां काबीज करपाचे यत्न सोडिल्ले नात. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण तेणें खंय शरण येवपाक वेळ मागला. सुप्रीम कोर्टान ती रिव्ह्यू पिटिशनूय घालूंक शकता. पनीरसेल्वमाक देंवन तेणें पलानीस्वामीक विधिमंडळ फुडारी नेमला. नवो विधिमंडळ फुडारी पलानीस्वामी राज्यपालाक मेळ्ळो. आपल्याक अण्णा द्रमुकाच्या 126 आमदारांचो तेंको आसा म्हूण ताणें दावो केलो. अण्णा द्रमुकांत पनीरसेल्वम आनी पलानीस्वामी 2 विधिमंडळ गट जाल्ल्यान दावेदार गटाचें विश्वासमत तपासपाक खास अधिवेशन आपोवचें असो अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगीन राज्यपालाक सल्लो दिला. See, at the moment, the governor has to see whether there are any rival groups or rival claimants to the post of chief ministership. If there are any rival claimants, he can ask them as to the strength of the number of MLAs they have, and if they are pretty close to each other, then again the flow test is the correct thing to do. So it all depends on now how the things go.
if there is no other credible rival claimant, and the MLAs are back with the caretaker chief minister, and if he produces all of them before, or a majority of them before the governor, then certainly he can be sworn in, and alternatively he can be sworn in and the governor can still say that please prove the majority in the house, because majorities have always to be proved on the floor of the house and nowhere else. Right, but why leave it to any other place or any other method except the place which is meant to be that place, namely the arena, and the arena is the floor of the house where the things will become clear. So I have suggested that there should be a special session with only one item on the agenda, so that there is no confusion and the whole thing can be decided in a matter of 15 minutes. गोंय विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल तेकला आसतना तामिळनाडूंतलें राजकीय खतखतें केंद्र सरकार आनी राज्यपाल कशें हाताळटा ताचेर सध्या गोंयची राजकीय मंडळी आनी निरीक्षकूय नदर दवरून आसात. ब्युरो रिपोर्ट पुडंट. घेऊ एक ब्रेक.